कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. मोगाचनो 239व्या म्हयन्याळ्या मांचयेर मांड नाटक पंगडा तावन शेक्सपियराच्या अ मिड समर नायट्स ड्रीम नाटकाचें कोंकणी रूप गिमाळ्या रातीचें सोपाण हांगासर हे वेळेर सादर जातलें. अरुण राज हांणी बरोवन विद्दू उच्चिल हाणें निर्देशन दिलां. हो नाटक पळोवन नाटक कलेक आनी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवंक तुमकां उलो दिता. आतां ह्या म्हयन्याळ्या मांचयेक घंट मारन चलावण दितात मानेस्त जयंत कायकिणी. म्हयन्याळ्या मांचयेक चलावण दिल्या जयंत बाब कायकिणी. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 6 म्हयन्यांच्या कोविड निर्बंधा उपरांत परत उक्ते मांचयेर आमी सांगाता मेळ्ळ्या. माणसोबाण वॉट्सअप नंबर आसा हांव सांगता तें तुमी सेव करा. 8105226626. परत सांगता 8105226626. हे नंबर सेव करा तुमच्या मोबायलार. तुमचे नंबर हाका धाडा, ह्या नंबराक धाडा आनी माणसोबाणाच्या वावराची माहिती निरंतर जावन तुमकां मेळटली. माणसोबाण पदां आतां आयट्यून्स, स्पॉटिफाय आनी हेर ॲपांनी मेळटात. संवसाराच्या खंयच्याय कोनशांत डावनलोड करी येता आनी तुमकां आयकूंक जाता. आज सादर जावचो नाटक शेक्सपियराचो अ मिड समर नायट्स ड्रीम हाचें कोंकणी रूप गिमाळे रातीचीं सपनां कोंकणीक हाडिल्लो अरुण राज रोड्रिगस आनी निर्देशन केल्लो आसा विद्दू उच्चिल हांणी. आनी आतां मांड पंगडा तर्फेन मुखेल्यान मुखार येवन माणसोबाण अध्यक्ष लुई बापिंता तावन फुलांचो तुरो स्विकार करूंक हांव उलो दितां. अरुण राज रोड्रिगस तशेंच निर्देशक मानेस्त विद्दू उच्चिल तुमी हांगासर येवन हो फुलांचो मान स्विकार करूंक तुमच्या लागीं विनंती. देव बरें करूं. आनी आतां ह्या वेदेर मांड पंगडा तावन शेक्सपियराचो अ मिड समर नायट्स ड्रीम गिमाळ्या रातीचें सोपाण पळया. आमच्या लग्नाचा दीस लागी येऊनच आसा आणि 4 दिसांनी आमच्या जिविताचो नवो चंद्र देतालो. आता सो चंद्र बुडोंक कितलो वेळ. ते 4 दीस खिणाणी रातीन परगतले आणि त्यो 4 राती स्वप्नाच्या
स्पर्शार जातेल्यो आणि तो चंद्र सर्गाक लायिल्ल्या रुप्याळ्या देगे बरी आमची लग्नाची रात्र वीक्षण करतलो. हिप्पॅलिटा तुझ्या मोगा मुखार म्हजी तलवार चलवली. तुका अपमान करून हांव जितलो, पूण आता त्या आमच्या लग्नाच्या दिसा हांव तुका परत्या गौरव दितालो. आमच्या लग्न उत्सवा खातीर अथेन्साच्या तरणाट्यांक सांगत घाल मनोरंजनाक तयार करूंक तिळसिला. क्या तीस राया सुदान सुकला भो देव बरें करूं इगेस. कितें खबर? वरत्या कंतीन तुजे लागी आयला. हे म्हणजे तू या म्हणजे तुवें आर्मिया विशीं दुरात येवंक मुखार ये डेमेट्रियस. ताजे लागीं लग्न जावंक म्हजे उपेगी आसा. मुखार ये लायझांडर. म्हज्या मुक्त दुवेच्या मोतीक मोस केलो नीज. आनी तूं लायझांडर म्हज्या दुवेची ओगला पुसार अरे पोटी ताका मोगाची काणीक दिवन ताका लुटूंक नाय. पुनवेच्या राती ताच्या कुडाच्या सणाच्या लागीं येवन उठान सोऱ्या आवाजांनी तुजी पळकुरी मोगा गितां गावन ताच्या तरणाटपणाची मुक्त भावना तुवें आभारण करूंक नाय. ती मोदी तुजी उणे मोलाची आभारणां तुजे नेसान आनी गोडशी मिठाई दिवन म्हणजे दुवेची काळीच तुवें सोरूंक नाय. राया तुजे मुखार आतां डेमेट्रियसा लागीं लग्न जावंक निराकरसिल्यार अथेन्स शहराची नितीचे हक्का मागतलो. हे मुजे जाल्ल्यान म्हजे कुशे प्रकाराक पराधीन करियेत. असल्या विशयाचे जे नियम आसा त्या प्रकार सजा जाता. ती सजा या मरेजवंता जावयेत वा या म्हणजे दुवेच्या मरणाची जावयेत. तू कितें म्हणटाय हरम्या? सत्य चिंतून सांग. चली एक बापय देवा सारको. तुझ्या या सोबेसो दातार तो मेणाची बावली. तू ताचेच ते रूप ते तशेंच उरोंक वा बिगडोंक ताका हक्क आसा. ताणे विचुल्लो दिमित्रियस तुका चड योग्य. तशें लायझांडर योग्य. हर एकल्याची विंचवणूक तांकां तांकां योग्यच. तरी ह्या विशयाचेर तुज्या बापायची अनुमती नातिल्ल्यान दिमित्रियस चड योग्य. म्हजे दिश्टीन म्हज्या बापायन ह्या विशयाचेर निर्धार घेतल्यार बरो. ताच्या निर्णया प्रकार तुवें दिश्ट लावची बरी हरम्या. म्हाका बक्षिया राया. ह्या सोबीत प्रेमी मुखार म्हजें विसण समर्थन करून म्हाका खंय जावन सकत आयल्या हांव नेना. समेस्त हुजिरा इतलेंच सांगूंक आशेता. डेमेट्रियस लागीं लग्न जावंक ओप्पना जाल्यार मेळची शिक्षा कसली? मरण्याची शिक्षा वा दादल्याच्या समाजात जाऊन ससनाक बहिष्कार. सोबेची बावली हरम्या. तुझेच तू जर कर. तुझ्या तरणाटपणाच्या प्रायाचो विचार कर. तुझ्या प्रायाच्या कुडीच्या वडण्या गुमांदी बापायच्या कुशे कालती मान घाल. जर तर बापायची कुशी तू तिरस्कार करशील तर डोळे नेसून काल्या कुडान तुझे जिनी सारी जाय पडटली. तितलेच नाही सगळे जीवित तुवें अंकवार रावचे पडटले. आनी अंकवार रावून ती तरणाटी देवी डायानाची पूजा करीचे पडटली. आपले सगळे जीवित संतोषान जियोन निमाणे घडी हे संन्यासिनी जाऊन सो दुसरा विषय. कांट्या जडामध्ये हे सोबित जीवित विद्यार करच्या बदला हात धरल्या हातांक सुगंध मागून गुलाब फुला बसेन सोबित जीवित जियोवचे चड अर्थ बरे. म्हजे पवित्र अंकवारपण बापयन विसरले त्या बैलाच्या पेकडाक रेवडच्या बदलाक एक सुरे अंकवार जावन सजी येतली आनी मरतली. सारखे चिंतारमिया. येऊनच्या पुनवेच्या दिसा म्हज्या आनी हिप्पॅलिटाच्या लग्नाच्या राती तुझ्या वडिलाच्या इच्छेक विरोध केल्याक जीव सोडूंक तयार दा. नातल्यार तुझ्या बापायच्या कुशे प्रकार दिमित्रियस लागीं लग्न जावन कुशेन जिये. शांत हरम्या. लायझांडर तुझी प्रतिष्ठा देखील दवन मुझे हक म्हाका सांग. डेमेट्रियस तुका ताच्या वडिलांचो मोग आसा. हरमियाचो मोग म्हाका आसो. लायझांडर तुवें सांगते सारकें. हांव चड मोग करता. जे कितें मुजे आसा मुखार हाजें जातलें. हे मुजेंच देखून हाजे हक्क डेमेट्रियसा लागतले. राया हांव ही डेमेट्रियसा बरी शकून आसो. हाचे तितलो सुग्रेस्त. हाका मोग ताचे वरनी मुजो चड. म्हजे लागीं चडीत कांय ना जावंक पुरो. पूण ताचे तितलो सादाय आसा.
साकड्याच्या गे सड ओगल सुनसायचा लितलेस ह्या सुबीत हरम्याच्या मोगा काऊन पात्र झाला देखून म्हाका कितें ताचे वयर रक्त ना ह्या डिमेट्रियस मुखांद्र गोटाचो विशय भायर काडटा ताका त्या हेलेना संगी संबंध सरया आणि ताचे काळीस्ताने सोरला आणि ते हेलेन ह्या कपटी पिशाच्या मोगार पडला दीस रात निष्ठेनाच्या मोगार असा तुवें सांगिल्ले हांवें आयकलें लायसेंड डेमेट्रियस लागी ह्या विशयात हांव विचार करतालो म्हज्या तकलेच म्हजेच जायले जायते समस्या बरिल्ल्यान तुवें सांगिल्ले विचारलो आणि तू हरमिया तुझी आशा तुझी इच्छा तुझ्या बापायच्या इच्छेक सरी जावन तुझो निर्णय घे नातल्यार मरणाची शिक्षा वा मरता पर्यंत अंपारूची शिक्षा आणि अथेन्साचे हे नियम बदलूचो निर्धार म्हाका ना डेमेट्रियस इटियस म्हजे संगी येया तुमकां थोडी काचकी सल्ला आसात म्हज्या लग्नाची थोडी जबाबदारी तुमकांय दिवची पडटली आणि तुमकां सन्मान जाल्ल्या थोड्या विशयाचेर हांवें निर्धार घेवचे पडटले कित्याक मोगा बावल्यात तुजे काल फुललो गुलो बितले बेगीन कसो बावलो बहुशा पाऊस असू दुकड दोळ्यांनी मुजा वादळ उठला आणि त्या वादळाच्या प्रभावान दोळ्याकांची तावन हांवें पावसाची दुकां गळयचे पडटी हांवें आयकल्ल्यांनी वाचल्या काणये पुराणांनी सगळ्यांनी निजमोगाची वाट सुलाभली जायती अडकली आसतातच वय जात मताची असमानता कुळियांची असमानता कितले कष्ट कोणगी वडिलांनी तांकां दिसले बरी विसरून सांगता हाडचे जिवेयम कोण विंसोन आमी केल्यार तांकां पसंत जायना झुजगी मोरानगी पिडागी बेगीन सुटता आणि मोगाक नाश करता सावळे बरी मोग बेगीन करता सकाळी पडचे स्वप्न परी थोड्याच वेळान आडवाता अळे हो म्हजो मोग म्हणून डोळे ओकून पळोवचे भितर मोग काळोखान कोरगोन वेता मोगाचो उजवाड बेगीन काळोख जाता नीज मोग करणाऱ्याची स्थिती वर्णवची नाही हा आम्ही आमचं मोग राहूची कला शिकले हाय खरमिया दो मावशी आसा मस्त गिरेस तिका भुरगिना हांगा तावन 7 रस्ते पयस तिचें घर तिका भुरगिनान देखून म्हाकाच ती तिच्या भुरग्या बरी मोगान पसता आमी थंय गेल्यार तुजे लागीं लग्न जावंक साध्य आसा अथेन्साची क्रूर नियम आमकां थंय सोदून येवची ना तूं जो मोग करता तर फाल्यां राती घर सोडून धांवून ये आमी त्या रानांतल्यान म्हज्या मावशे घर धांवया हा हाच्या आदी माय म्हयन्याच्या फेस्ता दिसा हांव तुका हेलेना संगी मेळयलो पळय थंयच त्याच जाग्यार तूं ये हांव तुजी वाट राखता हांवें मेसवालो लायझांडर मनमाताच्या श्रेष्ठ भणाचो बांगराळो तीर तूं खंडीत जावन फाल्यां राती हांव तुका भेटतलें दिल्लें उतर मोडी नाका हरमिया अळे हेलेना आयले देव तुका पावो सोबीत हेलेना खंय भायर सरले तुवें म्हाका सोबीत म्हणलें परत्या नापय नाका तशें डेमेट्रियस तुज्या सोबायक बोलला त्या सोबायेची सूप घे म्हाका शिकयस तिणें म्हाका शिकय तुवें ताच्या काळीस कशें जिखलें खंयची जाळ घालून तुवें ताच्या काळीस सोरलें हा हो संवसार म्हजो आसलो तर त्या डेमेट्रियसाक एकल्याक सोड उरले सर हांव तुका दिते आसली हांव ताचे लेगीत रागार जालें तूं मोगाची भीक मागता तुज्या बरी रागार जावची कला म्हाका कळयली जाल्यार ताका कितले शिरपल्या रे तो प्रति जागजून मोगाची उतरां उलयता म्हज्या मागल्या कान दिवची सकत ताका कळयली जाल्यार ताका कितले द्वेश रे तो फाटल्यानच येता हांव ताच्या फाटल्यान गेल्या तितलो तो म्हाका द्वेशिता सांबाळ इश्टिणी सांबाळ सैराण सुका नाका आनी मुखार तो म्हजे तोंड पळोवसून हांव म्हजें मोग करणार हो गांव सोडटा हेलेना आय हांव चंतस करना तुजे उजरी सोडयता फाल्यां राती तो संद ताचे प्रतिबिंब त्या रावल्या उदकाचेर दाखयता आसतना आमी दोगांय अथेन्ससून धांवतेल्या उपरांत अथेन्स तोंड पयस वचून नवी तोंडां अपरिचित व्यक्ती संगी नवे इश्ट जातल्या ल्हानपणांतून आमकां सांगात दिले हेलेना आमकां दांड दी
आमचं बरेपणा खातीर माग डेमेट्रियसची सोबाई वाडून दी. उतर उपड्याचं सोलय सँडल तुझी ती मोगाची बुकेली दिसत फलाला ती कोणत्या खांब पडितली तवटपर्यंत आम्ही मोगान उपाशी लागले. कशें जावं हरमिया हेलेना आनी आमी वेता तूं कशेंय आसूं डेमेट्रियस तुजो मोग करूं. तोडे हेरांच्या की कितले चड सुखी आतेन सांगत आसतना हांव हरमिया तितले सोबायची म्हणून लोक उलयतालो पूण तातूंत कितें जालें डेमेट्रियस तशें चिंतिना हेरांची मेसवण ताची मेसवण केदीन जायना. सोबाय पळोवची दोळ्यांत हांव न्हय बोगनात हांव लोकांनी सांगचे सारकें मोग कुर्डो. हरमियाच्या सोबायक बोलचे पयले डेमेट्रियस म्हजो आसलो. हांवें ताका म्हजोच म्हणून चिंतिल्लें. मोगाचो पावसूच तो म्हजे वयर वतून आसलो. हां फाल्यां तुमी रानाक वयची खबर हांवें लिपयल्यारी रहस्य दवरल्यारी तांदून म्हाका कितेंय लागचें ना. देखून हांव ही खबर डेमेट्रियसा कळयताली. ही खबर आयकलेंच फाल्यां तो तुमच्या फाटल्यान रानाक येतालो आनी ताच्या फाटल्यान हांव येताली. उरली काय असत नावट आज येना म्हणालो आणि स्नाग येदुल पावा जासले हो स्नाग काही पिऊन पडला असेल बा तुका सांगू जायना आयलो ने पट्टी प्रकार एक एक लागे सापोचे मुझे लेकार भारी बरे होय अळे सगळ्यांची नावा ह्या पट्टीवर असतात. आमच्या रायाच्या काजारा दिस आम्ही घरच्या नाटकात कोण पुरा पात्र घेतात पळ्या त्यांची नावा ह्या पट्टीवर असतात. आणि हवे तयार केलेली पट्टी समाना म्हणजे तिथले दैर या अथेन्सच्या गावात कोणाक असा सांगा. ते असो क्वीन साहेबानो हे सांगा आमच्या नाटकाची काणी किती उपरांत नटाची नावा सांग्या मागीर एक निर्धार राखया. मोठ्यान सांगचे तर वो एक अति दुकाळ हास्य नाटक पिरामिसांनी तिसपीच्या क्रूर मरणाक संबंध जमलो. तशें तर नाटक बरो आसूंक पुरो आनी आमकां सट्टांकी व्हडले नावे हाडूंक पुरो. तशें तर क्वीन साहेबानो नटांची नांवां वाचप. नटानो सर्वश्रेष्ठ नटानो चलान रवा. अळे हांवें तुमची नांवां आपयतना जाप दिचे. जाय म्हजो पात्र कितें म्हणून सांगून मुखारची. बटम तुवें पिरामिसाचो पात्र करीचे. पिरामिस पिरामिस तशें म्हळ्यार हिरो गी विलन. मोगा खातीर दैरान जीवघात केल्लो महाशूर. तो पात सहज रितीन नटन करीत जाल्यार दोळे इल्लेशे दुकानी बरीचे तोंदरे नात. हांव तो पात केल्यार आसा पळय वीक्षक तांच्या दोळ्यांनी दुकां घडोवन पळयती. हांव तांच्या काळजात वरे वदाळ उठयतलो. पळय म्हाका कितली संपत्ती मेळटा पळय म्हाका कितली संपत्ती मेळटा पळय. ते आसत दुसऱ्या नटांचो पात्र सांग. तशें सांगचें तर म्हाका अभिरुच आसलेली विलन पात्राचेर पौराणिक नाटकाचे विलन पास जाल्यार हांव सांगलो. हरकुलसाच्या पात्र पळय हांव कितलो अद्भुत रितीन नटन करता. सगळी वेळ दीस गडा गडा कर हलोसो पात्र असल्यार सांग. दी दोंगोर सोडून
सळपड उतरून त्या आकाशा कुशेक तोंड कर त्या सूर्याचे रथ राहून हा मुजाच विधीचं खडोकात फाटी घालतलो. बारी बरे केले बारी बरे केले. त्यास दुसऱ्या नटाचं पात्र सांग. आता हांवें अभिनय केली हरकुल स्टाईल कळलं पौराणिक विलन स्टाईल. हिरोनच्या पात्र सोड छे हिरो म्हळ्यार चप्पे तोंडकन सक्तांची सिंपती काण घेवची. अरे बँकर फ्रान्सिस फ्लूट हांगा सर तुवें तिसपीचो पात्र करीचे. तिसपी कोली मन जाता बाई साहसी वीर ही पिरामिसाचे मोगी. ना साहेबा हांव खंडीत चलयांचो वेस घालना. म्हाका पळय आतां सळटन कार्डियम सुरू जाला. ताचे जावन कितेंच नश्ट ना. चलयेचे मुकडे घाल बारीक ताळ्यान उलयल्यार जालें. साहेबानो तशेंच तिसबी पात्री हाऊस करता बारीक चलण्याच्या ताळ्यान सुलयता. तिसबी तिसबी कितें मुजा पिरामिस मोगा. अरे आवाज आसा तुजो मोग करणार तिसबी. अरे हें सादीच ना. तुवें पिरामिसाचो पात्र करीचें. फ्लूट तुका तिसबीचो पात्र आनी आमचो कलायकार टॉम स्नाउट तो येऊ ना. हा ताचो कितें पात्र म्हणून हांव ताका ತಿಳಿಸೇತ. आनी आमचो कार्पेंटर स्नग तुवें शिवाचो पात्र करीचें. ये शिवाचे डायलॉग्स बरोबर अंदरलाय ना बरयले जाल्यार म्हाका ती डायलॉग्स पुरा भायर दवरता बारी पाटी साहेबा. अरे साहेबा तूं पयलें पियोचें रावय तूं शिव घे. अरे तुका वेदीचेर कशें नटन करियत पळय तशें करियत. कित्याक तुवें करीचें आसली खाली शिवाचे गरज मात्र. शिवाची गरज साहेबानो तशें तर शिवाचो पात्री हाऊस करता. हांवें गरजोंक सुरू केल्यार वीक्षकांनी संतोषान वन्स मोर म्हणचे आनी मुखार बसून हय शिव परत्यान गरज मार आनी की व्हडल्यान गरज मार. शिव हांगास साहेबा. आले साहेबा तुका आपयले न्हय ते थंय बसल्या राय आनी शिवा कापोनचे. राय राय खंय आसा. राय परवा थंय मुखार बसून आसता. तूं सांग तूं. अरे तुवें सांगची सारकी आसा. तुवें तुज्या व्हडल्या ताळ्याक कर्कश रितीन गरजोंक सुरू केल्यार राणयेन आनी ताच्या कुटुंबाच्या स्त्रियेन बोबो घालूंक सुरू केली तर आमकां सलान पाशी मेळत मागीर. ते सत्य आमच्या तोंड चूक जाल्यार आमच्या मदलो कोणी एकलो पाशे तोंड चुकारी मारचो ना. हांव शिवाचे साहेबा तुमी भियेनाकात. स्त्रियांनी मो चुकून पडचे बरे हांवें गरजोन मारल्यार आमकां फाशी म्हणटा ती आमी ओपता. इश्टानो हांव गरजन करतना एक हिकमत करता. हांवें मारिल्ली गरजन कितली लो आसता की दवळच जल्मल्या बोकड्या बिला बरें आयकचे. आनी हांवें मारिल्ली गरजन आसा पळय लोकांक कोगल्यान गायन केलें बरें आयकचे. अरे तुवें पिरामिस पात्र सोडून दुसरो पात्र करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार पिरामिस सुबीत व्यक्ती बेजाराच्या दिसांनी तरणाट्या चेडवांनी परत्यान परत्यान पळय जाय जाल्लो सुबीत व्यक्ती आनी केदाळाय संतोषान उल्हासान असो व्यक्ती. त्या देखून तुवें पिरामिसाचो पात्र करचो चड गरज आसा. जाय ती जबाबदारी हांव काण घेता. अळे हांगा सकटा बसा. अळे तुमचे पात्राचे डायलॉग हांगा आसा. तुका डायलॉग ना नेसी. अळे तुमचे हात जोडून विनंती करता फाल्यां राती भितर तुमचे डायलॉग शिका आनी बायट करणे. तूं रडा नाका दट्टू आमी फाल्यां भितर डायलॉग पुरा बायट करनेता. जाय अळे आसतना तावन एक मैल पयस एक ल्हानशें रान आसा ते आमी सांगता मिळ्या. रानाखान पण नाका साहेबाचे म्हाका बेन दिसता. हांव शिव आसा साहेबा.
तू पहिले पियोचे रावय साहेबा शिव घे शिव अरे जर तर आम्ही शहरात नाटक अभ्यास केल्यात लोकांक कळटा लोक येऊक लागलो तर आमचं नाटक असं खूप तांकां पहिल्यांत कळटा अरे तुम्ही तयार जावचे पहिले हांव नाटकाक जाय जाल्यार साहेब तयार करता अरे कोणी हात दिनाका जायचंय बा थंय कोणाची अडचण नासतना दराळ अभ्यास करीत इष्टानो सकाळी तुमचे डायलॉग्स बाहेर करण्या थोडे वाऊंड मेहनत करा हावे का नमस्कार ते रानात वडा रुका म्हणून सांगता मेळ्या जाय सट्टान ये जे तकलेवर तकली पडल्यार कोणा चुकोंक ना हावे का हांगा तुझी राणी ना हांगाचे म्हळ्यार हांव आनी तू मात आनी तुवें मन केल्यार जातलो हांव तुजो राय सासनाच्या सासना ही शप तुका पळयल्यार अमाशराती उदेला संद्रा बरी दिसताय सगळा प्रास हांव एकलो राशीन सगळ्याक दिसतो हांव एकलो मात तुझे रूपने तुवें केदाळे पळयला आसा मुझे रूपने हांवें पळोवचें न्ही तुवें पळोवचें आनी तुवें मन केल्यार म्हज्या तसली सोबायाची बावली सगळ्या घडीदार राजन्ना तर तुझ्या पाटिकांनी कोण पडू ना मी पाड्या म्हाका पळयून आमचो राय लेगून मिठ्यो मारता रायान तुका पळोवन मिटयो मारचे मात तुझे काम चाकरणीचे चाकरी कर तुझी सोबाय पुरा होगडायता तू अरे हांवें सांगलें तुका विंचून चलो हांव तू मुझे जा तुका आनी म्हाका खंयची सर हांव सूर्य आनी तू चंद तू सूर्य तुका ग्रहण लागला हांव कोबू तू मुझी बाली तू कोबू वता करपल्लो हांव दर्यो तू मुझे सगळ्या दर्याक शेळो बाटला अरे तू पेर आनी हांव किडे लागले पेर तू कितेंय म्हण तुका विंचलो चलो हांवच तुका मुझे सलो सुंदर सुशील घटरूट चलो ह्या संवसारात मेळचो ना अरे आम्ही घडीदार न कोणाय किवीन सांग सकता
वच या कोणी तुझ्या फाटीक लागल्यार तू घडी घाल तू अवघड जाऊन मरतले तुझ्याशिवाय तुका कोणीही मिळचं ना आणि अवघड जाऊन मेले घाडी घाल असं पळेल भयंकर भूत जाऊन ठेवतात की आम्ही मेल्या उपरांत भूत जाऊन पोहोचले तू अरे आताच भूता बरी दिसताय अरे आम्ही किती हे काम करा कर सांगचे हा वेदू सगळं की हसवू तू घाडी घाल राम याची सेवा की आमच्या दोघांचे जोडे बरे जपतले तुझ्या लगी खतर होते म्हणून सांगते ना जाय ना जाता येऊ ना सांग ना जाय ना अरे आमच्या कोटी कुसळ जाता येऊ ना सांग ना जाय ना जाय म्हटल्यार वच दुकान आला तो मका निकळ म्हणून तू कोण या मुझ्या वाटेर हांव येता तुझे काम तू कर तुझ्या वाटेमध्ये हांव आसा तुवें म्हाका उतरलो सगळें अरे आम्ही गडे करणं कोणाक घेऊन सांग शकता वचया जर तर तुझ्या रायाक लांब अवकाश तर तुझ्या फकोणाक हसून हसून ताचे आवक सटला ताच्या सोबायाचो राज हांवूच हो विदूषक पाक पळे निमानपटी तुका सांगता तुझी आनी म्हजी जोडी सोंपतली पळया लागीं पळया आमी कशें दिसता पळया तुवें केन्नाय तरी सूर्याच्या वा चंद्राचे ग्रहण पळयलाय ग्रहण हा ग्रहण जाता एका कुशींतल्यान काळो आनिर्ल कुशीत जावन उजवाड जाता आमचे दोघांचे जोडे सांगाता जमताना सगळ्यांक तशेंच दिसचे अरे तू तुझे काम पळे मुझ्या चिन्यान दायकल नाका मुझी राणी येऊनची झाल्या घडीगार राय म्हजो उब्या रानांगा येवचो आसा आयच्या दिसा तो रागान आसा देखून तुझ्या राणीक सत्राय आमी हांगा हे नाशे आलाय पयली शिलाचे एका दर्या तो पायसाक एका चोर खाण ताचे संगे खेळते दिसरा ताचे खातीर रस्त्यार चोरांचो किरी दीस आसूं रान आसूं नळ आसूं जरी नळ आसूं ताचे खातीर सड मुक्ती दिताय देखून म्हज्या रायाक राग आयला आनी तुमी गाडीगार रायर आनी रागार जाल्यार आसात पळय आमी तुमचे सेवक बियांनी बोल्या आनी लिपाचे पडत कोकणी रावीन तू चल आमची विचालो म्हाका तुझ्या लागीं उलोवंक वेळ ना मुझी राणी आयली हांव येता सैन्याची दिश मुखार पडली हट्टी टायटानिया तुंच मेळाचे की मुखार म्हाका हो कोण हो मोसरी ओ बेरंगी तुझे सहवास नाका म्हणून हांवें प्रतिज्ञा घेतल्या या आमी हांगा धांवया पुरो राव तुझे लटीन बजारे हांव तुजो येजमानी न्हय तशें तर हांव तुजी येजमान हांव हे विसरूंक सकन वेळ घडीगाराच्या संवसारांत हांव सोरावरी हांगा येवन ह्या हळडींत रिगोवन घोर वासो रेताल्यांचो वेस घाल ती पीर लोक वाजून ताचे तावन आयल्या त्या मधुर नादान म्हजो मोग जिखोवंक काडली ती मिनत हांव कशें विसरो तें आसो तुझे ते कुळात हिमालय सनून हांगा कित्याक पावलाय ओ बहुशा तुझे आदल्या प्रियसी संगीत 30 येसाच्या रावड्या सोदून तू हांगा आयलाय टायटानिया 30 येसा संगीत तुजी चंगाई हांव जाणा आसा
हाची तुका खबर असून खंयच्या तोंडातून हिपलेटाचे नाव मुझे सांगता चिडकत आहे. तुझ्या मोसराच्यो पोकल्यो कान्यो ह्यो तुवें जोगडोन धरती नाश केल्याय देखून रागान हगेतीर सोंग दर्यामध्ये गाथावन उठले वारें वादळ. जोरान पावस वाळो आयलो. उदक गुरुवारी भाशेन वाळोवन उदक रिगले शेता बाटांनी. शेत सगळे नाश जाले. बैलांनी नांगर वावोंक काडिल्ले त्रास दुबल्या रायतांनी वारयल्लो गाम उदकान खिरोन गेलो. दुदान भरिल्ली बदकांची जून जावच्या आदींच कोसलून गेली. गोटे फनगील पडले. सलवल्ल्या लोकांचे मनोरंजन जप्त जाले. मंत्रांचो उच्चार ना, कावळ्याचे वचन ना. सोकिल्ली पृथ्वी पळोवन समुद्रांनी दोवे देवे शिमटोवन लोकांक शेळ आनी कोंकली वाडयली. हावेच्या ह्या बदलावान ऋतू बदलले. पावस गी गीम गी हिवाळ गी कळीत जायनातले बरी तांणी वेस बदलिलो आनी ह्या पुरा अवस्थेत आमचे मदले अभिप्राय बेदसकारान. हे सर नाव तो तुझ्या हाती निवार येत असले ने परिहार तुझ्या हाती असा. गोवा संगी सगळे कित्याक अळे त्या नेत्या भुरग्याक म्हज्या साखी खातीर मागचे तितल्याच. तुझ्या गडनातल्या आशेक विराम दी. सगलो सर्ग तुवें म्हाका अर्पिल्यारी त्या नेत्याक हांव तुका दिवची ना. ताची आवय म्हजी भक्त. सकाळीच्या थंड वाऱ्यार सागोराच्या रेवेतडी आमी दोगांय गठ्या बसून पट्टांगा मारतल्या. सागोरात हांव पयस जावन दिसच्या त्या तारवाक पळोवन धाकटुले दोन येताचे तळचे पळोवन आमी सुद्दच पावतल्या. त्या कामुकी तरणाटपणाच्या कामुकीपणात हांव पोट वाडली ती स्त्री उदकान तारवा भाशेन सोलोवन मानखे शिंप्यो शंख म्हाका कानीक जावन अर्पितली. आनी त्याय कराटेक त्या नेत्याक जण दिवन ती मेली. तिच्या उगडासाक त्या नेत्याक पसून आसा हांव. तुवें घात केल्ल्या म्हाका हांव बिलकुल दिवची ना. त्या चेरक्याक दी म्हाका आनी तुजे संगी येतलो. सगलो सर्ग तुवें म्हाका अर्पिल्यारी तुज्या आशेत सुफल जावची ना. सकिनो आमी या हांगाच रावल्यार वाद विवाद सोमसोना. बोस तुझ्या तिरस्काराक सारको पाठ शिकल्याशिवाय तुवें ह्या राणा भायर वचा बरी ना. मोगाळ इश्टापाक राया हे हांगा सांग राय. उदास आसा तुका. एक कोटी हांव पर्वताच्या शिखराचेर बसून आसतना डॉल्फिनाचेर बसून आयिल्ल्या त्या मसले सलयेचे मधुर नाद ऐकून सागोरान घरच मातशें रावयल्यो. अंतराळाची नखेत्रां तांचो जागो सोडून पिश्यां बरी धरतीक देंवल्यो. उगडास आसा. तुका दिसा म्हाका दिसले त्या मनमतान हे मसले सलयेक बाण सोडलो. लाख काळजा उतरून अर्ध उदेल्या चंद्राच्या उजवाडांतल्यान पाशार जावन त्या मसले सलयेक लगान असताना देगेच्या एक सोबीत फुलां वयर रोमल्या. बाणाच्या दुखेक ते दोवे फूल तांबड्या रंगान बदलून परजळले. त्या फुलाक मोगा शृंगाराचे फूल म्हणटात. मोगा शृंगाराचे फूल वय. हा त्या फुलाचो रोस नाका गेल्यार कुडीर कामुक पण सकता. कामुक पण वय बोस हांवें वर्णिल्ले ते फूल सोदून हाड. जावं सोलो वा सली कोणी आसूं न्हिदल्या कडेन तांच्या नाका मुळार ह्या फुलाचो रोस घाल्यार जाग जातना दिश्टेक पयले कोण पडटात बोळे तांचो ती विपरीत मोग करतली. अरे ती सिसर उदकांत एक बावडो मानतडेक पाटी पावचे भितर तुका दिल्ले काम संपय. तुम्ही काय चिंता करू नकात. 40 मिनिटांनी पुरा भुईन पावड काढण्यात. टायटॅनिया न्हिदता पर्यंत हांवें जागे रावचे. ते न्हिदले उपरांत त्या फुलाचो रोस तिच्या नाका मुळा घालतलो.
जाग जाता शिवगी आसुवेलगी पाडोगी कोलोगी कोण दिसतेक पहिले पडटा पडे त्या मुंजती सो तीक्ष्ण मोग करतले ताच्या उपरांत ताका कळीत अशा वक्तात हांव या फुलाचो प्रभाव निवारूच्या भितर त्या भुरग्याक म्हाका अर्पूंच्या बरी तिच्या मोतीक प्रभाव घालतलो अरे कोण ते तुझे उतर कोणाच्या कानार पडले हांव आडोस रावन पळयता हर्मिया हर्मिया राव डेमेट्रियस म्हाका समोसा नाका या आमी फाटी या हांव तुजो मोग करिना ये नाका म्हज्या फाटल्यान सुंदर हर्मिया मी तो लायझांडर करी एकल्या सावन जीव काडटा आनी एकलो मुजो काडटा ताणी रानाक दावली कोबार तुवें म्हाका दिली आनी हांव हांगा पिशावरी ह्या दाट रानान हर्मियाक सोदून आसा तू निकाल हांगा तो म्हज्या फाटल्यान तू ये नाका तू कठीण काळसा सो जाला रे तुवें म्हाका तुज्या मोगान मोडलाय ही ओढणी चुंबकान ओढल्या तितला सुलभ व्हायची न्ही म्हज्या काळीस घड पूण तुजें सगळं विशेष म्हज्या काळीस ताचे सगळं तोकडान मोवाळ जाता आनी तुका आकर्शीत जाता म्हजे उलोवणे मोवाळ हांव तुका आकर्शीत करता हांवें तुका जायते पडी स्पश्ट रितीन कळयला हांव तुजो मोग करिना आनी कसोय ना तुवें तशें सांगल्यार हांव आनी किसर तुजो मोग करता हांव तुज्या मोगाच्या सुण्या बरी मोगान शिमटी हालोवचे सुणे तू म्हाका जोर कर पयस सोडे बेपारवा कर पूण तुका येताय ते येवची अनुमती दी तितलेंच म्हज्या काळजाचो भार आनी किसडय नाका तुका देखल्यार म्हजी भलायकी बिगडटा तुका देखना जाल्यार म्हजी भलायकी बिगडटा का क्रूर म्हणटा तुज्या वांट्याक दिवन हांव बोंड धांवतलो त्या क्रूर मनसतेक सयत तुजे प्रास मोवाळ काळीज आसता तुजे लागीं वाद मांडू म्हाका फुरसत ना वसून चड नाका ना तर ह्या रानात तुका पीठ तयार करतलो धिक्कार तुका डेमेट्रियस तुवें म्हाका केल्लो मोस ह्या स स्त्री कुळ्यांक सवमान आमी दादल्या बरी मोगा खातीर झुजच्या बरी ना आमी मोग दिवंक जल्माल्या शिवाय मोग घेवंक न्ही तुजें आयकूंक म्हाका फुरसत ना वसून चड म्हाका डेमेट्रियस अशें कर नाका डेमेट्रियस हर्मिया म्हाका समोसा नाका डेमेट्रियस हर्मिया राव डेमेट्रियस हर्मिया तू खंय गेल्यार हांव तुज्या फाटल्यान येतलें डेमेट्रियस हर्मिया राव डेमेट्रियस हर्मिया तुका बरें मागता मुक्तसली तो रान सोडचे पहिले तूं पाटी वच तोच तुका सोदून येवन मोगा भीक मागतलो स्वागत गोंडोगार फूल घेऊन आयलय ओ या हांगा आसा दी हांगा टायटन या न्हिदेंत आसतना मोगान या फुलाचो रोज तिच्या नाकामुळा घालतलो आणि तुवें या रानान भोंवून अथेन्साच्या एका सुंदर एक तिरस्कार केल्ल्या त्या तरणाट्याक सोदून तो न्हिदल्या उपरांत ताच्या नाकामुळार अळे या फुलाचो रोस घाल उडास दवर ताच्या अथेन्साच्या नेसनान तुवें वळख धरूंक जाय आणि ताका जाग जाताना ताचे पिशे प्रेमीस दोळ्या मुखार पडूंक जाय पूण तुवें मात्र सकाळी कोंब्यान पयलो सात घालच्या पयले हांगा पाटी पावस जाय ओ या संदेह नका तुझ्या उत्तराप्रमाणेच जा तिका जाग जाताना हिच्या दोळ्या मुखार कितें पडावी कोणी पडू तो तुझ्या मोगा पात्र जावं ताच्या उपरांत तुवें पश्चाताप बघाचे म्हजी आशा आसा तुवें
डोळे उघडताना एक क्रूर मुंज दिसते तुका मेळू. सगळे रान भोवन भोवन तुका पुरा सांगताले आर्मिया. सत सांगचे जाल्यार म्हजी वाट सुटल्या. तुवें ओप्पिगे दिल्यार आमी इल्लोसो वेळ विराम घेवया आनी आमचे पयन मुखार सया. तशेंच जा तुमी तुमचा बसून हांव हांगासर येतना फाट लायता. हे सुकेतेनच आमकां दोगांयकी उशें जावं. एक काळीज दोन कुडी आमचे एकामेकाचे पातयेनी केन्नाय दोन वांटे करिना जावं. नाका अलेक्झांडर, हांव सलीच्या अंकार पूण मतीन दवन पयस न्ही दे. तुज्या उतरां सापार्थ करून घेतलोय तुवें. मोग म्हळ्यार कुडींचें मिलन न्ही, काळजांचें मिलन. म्हजेर पातयेनी दवर. तुजे सरशी न्हिदोंक म्हाका अनुमती दी. म्हज्या उतरांक तूं वेगळोच चुकताय. म्हाका तुजेर पातयेनी नातली तर हांव तुजे संगी येते ना. गौरव दिवची कशी पयस न्ही दे म्हाका. आमचें लग्न आनी जावंक ना. समाजाची नियम आमी पाळूंक आसात. सगळी रात चुकान पाशार कर म्हाका. सकाळ देताना आमचो मोग बदलना जावं म्हूण हांव मागता. तुजें मागणें हांव आयकता. तुका मोस केल्लोस तर म्हजो प्राण असो म्हणून हांव मागता. तूं थंयसर न्हिद, हांव हांगाच न्हिदता. न्हिदेचेर आनी सगळी रात तुजे संगी आसूं. तुका बरो विराम लाभो. तशेंच जा तुका बरी न्हीद पड. तांका मारल मारल काळो वालो तांबडो जालो. कोणाच्या नाका मुळांत होस घालो. तांका मारल मारल काळो जालो तांबडो जालो. कोणाच्या नाका मुळांत होस घालो. ताचो परिणाम कितें की पळोवन इल्लेच्या पयली सोबायची बावली नेली दरेक ताचे वयर थंड. ह्या परिस्थितीत दोघांकी कशी न्हीद पडली. निदे निदे बऱ्या स्वप्नान निदे. हांव गेले उपरांत सूट. हांव वळून उठल्या उपरांत कितें जाय तें घडूं म्हाका कितें. हांव येता. ही म्हजी आज्ञा. निकळ हांगातून. म्हाका तशी नाका. ह्या गोल रातीक तू म्हाका सांगताय नाका. तुवें हें वचूं जायस. हांव एकलोच मुखार वता. डेमेट्रियस. हरमिया. कशें करना का डेमेट्रियस. हरमिया. हांव डेमेट्रियस. डेमेट्रियस. हरमिया. उस्वास म्हजो बांदून येता. तुजी पाठवरची व्यक्त म्हूण हांव जाणा. हांवें कितले मागल्यारी तुज्या काळीज घट जाते वेता. खंय न्हिदल्यारी ते हरमी आनी जायकी सुखी.
म्हाका पळयतना डेमेट्रियसाच्या आंगार भूत येता तो म्हाका पळोवन धांवता छे हांवें मात्र सोबीत म्हूण चिंतचे ही म्हजी भ्रमीत ह्या गोरदीक हांव खंय वसो खंय न्हिदू तुवें अशें कित्याक केलें डेमेट्रियस तूं खंय गेलाय डेमेट्रियस हो कोण लायसँडर हो अशें कित्याक न्हिदला लायसँडर जीव असल्यार वेगी उठून बस लायसँडर ओ लायसँडर मोगा तुझे खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा तुझे खातीर हांव उज्यांती उरतलो हे सुबीत हेलेना तुझ्या कुडींतून म्हज्या कालसाचें दर्शन जाता हांव तुजो मोग करता खंय तो डेमेट्रियस कळना एक ताचें नांव काडचेंच म्हज्या जिबेक मान अशें सांगा नाका लायसँडर ताणें हर्मियाचो मोग केल्यार कितें जालें हर्मिया तुजो मोग करता तृप्ती पाव हर्मिया ताचे तोंड म्हाका तृप्ती ना ताचे संगी करशिल्ले हर एक घडी म्हाका दूख काडतात हर्मियानी म्हाका तुमचो जाय हेलेना हर्मियाचो मोग करतना म्हजी मोतूच ती मितार नातिल्ली पूण आतां हांव जनतच करून सांगता तुमचो म्हाका योग्य म्हणून ते जोडपणाचो हांव सूख समजून नासलो पूण आतां तुका पळयल्या उपरांत म्हज्या कुडीन मोगाची ल्हार हांव वाडोवन आसात तुजे थंय म्हजो मोग सरते आसायले ना फोकाणा करताय तूं हांवें केल्ल्या खंयच्या पदका खातीर म्हूण हें फकाण वडोल पर्यंत डेमेट्रियसाच्या अंकांनी हांवें आयकलें तितलें पावनासतना आतां तूं म्हाका आणखीताय हांवें तूं सभ्य म्हणून चिंतलें म्हजे अभिप्राय बदलाना जावं हांव येता तूं का बरें जा हेलेना म्हाका समोसा नाका खंय वेताय राव थंय हर्मिया तिणें गुमान दिवंक ना हर्मिया तूं नित्येश्वराव ह्या तुज्या लायसँडरा सरशीन परत्या फाटी येनाका हांव मात्र न्ही म्हजे सगळो सगळो संसार तुका द्वेशू म्हजो मोग आतां हेलेना बैसटला हेलेना राव थंय म्हाका समोसा नाका बचाव कर लायसँडर बचाव कर अरे ते परमारीन मुझे हत्या करे ओढता ताका उडे पळस उडे हा कसले बेकार सोपान लायसँडर लायसँडर खंय आसाय तूं लायसँडर लायसँडर मोगा खंय आसाय तूं म्हाका भें दिसता लायसँडर खंय आसाय तूं आता म्हाका समजलें तूं म्हजे सरशी न्ही तूं म्हाका सांडून गेलाय आता म्हज्या वांट्याक आसात दोनच वाटो तुजी ती मोगाची बुकेली दिश्ट नातल्यार मरण हांव तुका सोदून येतली लायसँडर लायसँडर खंय आसाय तूं लायसँडर म्हाका भें दिसता लायसँडर
तुमका राहूस हांवें गांवांत रावया अरे नाटक अभ्यासाक सांगुल्लो जागो ही पाचवी प्रकृतीस आमची वेदी आणि हे बॉलन्स आमचे ग्रीन रूम हांव ते वस्त्र बदलिना साहेबा अळ्या आमच्या रायाच्या मुखार राहून नाटक करचे बरी आज सगळो नाटक आम्ही अभ्यास करूंक आसा पीर साहेबानो कितें इश्टा पिरामिसारे तिसपीच्या ह्या हास्य नाटकाक थोडे प्रेक्षकांक पसंत जे नासतना वचूंक पुरो पयल्यान पयले पिरामिसान ताणें जीव काडचा हाती घेवची ती सूर्य आसा न्ही ती पळय स्त्रियो बियोंक आसा ते कशे निवारचे वय वय हे दृश्य बिरांकूल पिरामिसान ताचो जीव काडचो दृश्य काढ सोडल्या ना साहेबा तशें करूंक जायना म्हजे कडेन एक उपाय आसा नाटक सुरू जावच्या पयलेच लोकांक आमी कळया एक कविता म्हणून लोकांक आमी कळया आमी ह्या नाटकांत वापरचे सूर्य ताव कितेंच अनाहूत जायना पिरामिस ताचे ताव मरना आनी कितें स्पश्टते कळोवचें जाल्यार अशें सांगया तुमच्या मुखार येवचो नीज पिरामिस न्हय तुमकां सर्वांक वळखीचो नीक बोट अशें म्हळ्यार लोक भियोंचे ना बरो विचार ती कविता 8 अशें वाक्यान आसूं नाका साहेबा आनी 2 साली कुडसी 8 सालींची कविता शिवांक पडिल्यार स्त्रियो भियोंचे ना खंडीत भियेतात संदय नाका इश्टारो ह्या विशयाचेर आमी निर्धार या वेदीचेर शिव हाडचे जाल्यार तेही स्त्रियो आसतना देवानच बचाव करीचे शिवाच्या की चड बी करता आनी खंयची आसा साहेबा ह्या विशीं आमी इल्लेशे जागृत काय करीचे आनी एक कविता बरें हे नीज शिव न्हय नाकली शिव म्हणून लोकांक पयलेंच कळया तितलेंच न्हय शिवाच्या पाद करच्या व्यक्तीची नांवी सांगया शिवाचो पाद कशें करीचे म्हळ्यार घुमटे वयर तोंड सारके दिसचे तवळ पात्रधारी शिव म्हूण कळटा नाटकाच्या पयले अशें उलयचे चलयानो स्त्रियानो म्हजी विनंती इतलीच हांव तुमचे कडेन हात जोड विनंती करता भिये नाकात गडगड कांपू नाकात गरज पडल्यार तुमच्या जिवा खातीर हांव मुजोच जीव दिता पूण हांव निश्चय म्हूण तुमी चिंतल्यार म्हाका ही भेंड दिसता दूख जाता शिवी नाही केवी नाही तुमच्यासारखो मनीस मात कार्पेंटर्स शिव पडले समास बरी आयडिया तशेंच करया पूण आनीक 2 समस्या आसात ते कशे परिहार करचे वेदीचे वयर पुनवे चंद्र कसो हाडचो अळे पिरामिस आनी तिसपिसे भेट जावचीच त्या पुनवे चंद्राच्या राती आम्ही नाटक करचे राती ती पुन्हा वाजता अळे पंचांग पळया पुन्हा घ्या मासगी म्हूण करतले पंचांग त्या दीस खंडीत पुराव आसा म्हाका पयलेंच कळितालें त्या दीस पुनवे चंद्र आसा म्हणून बरें तर आमी नाटक अभ्यास करची रायाच्या आसतना सभागणात मग तर एक काम करया सभागणाची सनेला उक्ती दवरया ताचे मुखात पुनवे चंद्राचा उजवाड
खंडीत वेदीचेर पडतलो. शाबास. बरी आहे गे. तर अशें करियेत न्ही. अरे एका हातांत बोले आनी एका हातांत लॅम्पाव काडून सीधा वेदिकेचेर. आनी हांव संग्रहाचो पात्र करता म्हणून लोकांक कळोवचें. दुसरो समस्या कितें म्हळ्यार आतां वेदीचेर एक वणोच बांदिची पडटली. कितें म्हणटात? अळे ह्या काणये प्रकार पिरामिसांनी तिस्तीचे मोगा सावन चलसोच त्या वणोदिरासच्या ल्हानशा जाल्या ना मुखार. कितें जाल्यार रे वेदीचेर वणो धाडूंक सादच ना. कित्याक म्हणटाय बोटाम? कोणी तरी वनोदीचो पात करीचा पडतलो. तो हातात जल्ली गी रेवंगी पातवर काणी रावून दी. तवळ त्या वनोद पण लोकांक स्पश्टतेन कळटा. अळे तो ताची बोटां अशें करून दी. कशें? अशें. तवळ ते जनेल मुणी कळटा. ताचे मुखात पिरामिस अरे तिसबी मोगा सोवा चलोवन दी. चलो. हा तशें जाल्यार आमचे सकड कश्ट परिहार जाल्ले. बरें तर सकडांग बसा. तुमचे डायलॉग पळया आनी संभाशण पळया. हा पिरामिस तूं सुरू कर. ए फाटी तुवें तुजें संभाशण जाल्या उपरांत हो त्या बोल्या बरोबर आसात. राव आतां बस. कोण हे गणपाचे शिस? आमची राणी निदलेकडेच येऊन गलाट करतात. ओहो नाटकाची तयार आहे. बरे हांव प्रेक्षक जाता. संद्राप मेळ्ळ्यार म्हाकाय पात्र मेळटलें. पिरामिस तू आता सुरू कर. दिसमी हांगा मुखार येवन राव. मोगल तिसबी तुझो कुडीचो पुरवण ओ मारक आसा. ते मारक नाही सैबा मादक. तिसबी तुझो कुडीचो पुरवण ओ मादक आसा. तुझो कुडीचो उस्वासी तसोच मोगाळ तिसबी. अरे कितें गलाटो? इलाशो राव हांवें की पळोवंक येता. तो भायर गेल्लो स्क्रिप्टांत आसा गे. स्क्रिप्टांत ना. तो भायर गेल्लो कित्याक? कितें गी गलट आयकता म्हणणे पळोवन येता तितलेंच. तर म्हाका डायलॉग सांग पिरामिस नाका. अरे सैबा ये हाका म्हणून तू डायलॉग कर. बस तूं गे पिरामिस. हांव म्हणत. अरे साहेबा वो म्हणत काही. अरे सैबा तू म्हणत आता एकटी ताजे मुखार पिरामिसाचं पात्र कर. आता पिरामिस गे. ओय हांव पिरामिस. तू ने पिरामिस. आत्ते का तू पिरामिस. तो पिरामिस गे. राव कोणांगा तू शिवया. तान्ने पिरामिसाचं पात्र केलं तुका पाहणं तरी म्हणतो. पंडी नाका पिरामिस. हांव तू पिरामिस. पिरामिस आम्ही तुझ्याकडे.
इस्पे अंगा मुकारी पिरामी सांगा मुका रासा म्हणून चिंतून तुझं पात्र कर तर संभाषण सुरू करू होय संभाषण सुरू कर तुझ्यांत संभाषण आता गुलाबाच्या तांब्या रंग सवे कळ्या सदव रंगी कुणी देवल्या कुरपायचा ते अखेरीचे वाक्य पहिले सांगून ना पिरामिड सवाल विचारताना उपरांत डायलॉग सांगितले शा 5 वर्ड पुरा गिळ सोडताय तू आणि उरले डायलॉग पुरा एकच दमान बडा 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 कर म्हणताय सुरू कर पिरामिस मोगा निन्नीच्या समाधी सरशील मिळता ते निन्नीच्या नाही साहेबा नाही नसती समाधी पिरामिस मोगा तू कहाऊ नाही घातली समाधी सरशील मिळता ते नाही नसली नाही साहेबा नाही नसती समाधी नाही नसली नाही नसती नाही नसली नाही नसती नाही नसती नाही नसली आता तो म्हणले नाही नसते म्हणा आता म्हणते नाही नसली अबे नाही नसली म्हणायचे नाही नसती म्हणायचे माका समजा ना तू वेदी घे साहेबा तुझ्या 5 डायलॉग थोडस कांड झाला तर आता पिरामिस येता की वही पिरामिस येता हा पिरामिस येता आम्ही दबळी मुझा पिरामिस मुझा मोगा पिरामिस पिरामिस This me पिरामिस this me पिरामिस ये काय का सगळ्यांना कळण्या झालंय आणि मग आपण किती धावूक लागला अरे पिंडीक हाणी धावली ताणी धावली सक्कडी धावली किती आग धावली मग पडेली सक्कडी धावली सक्कडी धावली सक्कडी धावूक लागला हा आता समजायला आणि सक्तानी म्हणून म्हाका बेस्ट टाइम पळोवचे राव येऊन दी पळय ताका येऊन दी बटन तू बदला नाही तू गाडवला नाही ऑटोमॅचा टॉप तू बदलला आता कळले तुम्ही सक्तानी म्हणून म्हाका बेस्ट टाइम पळोवचे बटन तू कद्या वाचायचे तू बदलाय तू तांचे तंत्र कुतंत्र आता म्हाका स्पश्टीतीन कळटा म्हाका आतां मासो कर म्हाका गडाव करूंक पळयतात तुमी हांव वसा बसोवण्याचो हांव बरो नटन करता म्हणून म्हाका भायर घालची हिकमती हांवें पळयता म्हाका कशें बेश्टाव धांवडायताय ते म्हणून हांव वजा बसोवण्याचो हांगाच कट बसतलो हांगाच पदकान बसतलो कितें केल्यार म्हजे कुडीन इल्लेशे कुडी भेना म्हण ताका समजचे
हांव आतां व्हडल्यान गायता रानांत एक सुकणे गायन करूंक लागले उक्तेकार तोंडातले ला 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 त्या आवाजात रायाची पडली जोरी बेसली आणि पंधराळी नाडी फाट पडली स्वप्न राती जागयले ते गायन कोणाचे रानांत एक सुकणे गायन करूंक लागले कोण तुझा येत थाळोसीतलं सुबीत आल्या तू पळून कसं असतो ना उक्तेकार तोंडातले ला 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 वय वय मुसो थाळो बरो ना म्हणून कोण म्हणू शकतात स्त्रियांनी कर्कशपणान पोदा मुळ्यारी तांच्या बियांतरी दादल्यांनी ती बरे करून कोगल्या भाशेन गायन करतात म्हणून जायच बायलांचे गायन बरें ना म्हूण सांगचे तितले धैर्य कोणाक आसा गायन करतस राव रानांत एक सुकणे गायन करूंक लागले तुझं ताळो ऐकून म्हणजे कानच रिकतात आहा तुझ्या ताळ्यात म्हणजे काळीच रिकले आणि तुझ्या पहिले दिसतेनच म्हणजे मन तुझ्या वयर ओढले तुझ्या पहिले दिसतीकच म्हाका तुझ्या वयर मोग आयलो ते करतो डपले ला 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 आले मुझे कुडी सावेश मुझे कुडी समोग मुझे पावला तुझ्या सरशी हाडते आसा तुमचो असोय मोकळी जाल्यार कितें तरी कारण आसा जायच नी सांगचेत मोग आणि प्रामाणिकपण त्या काळार सांगात वचनात आणि थोडे प्रामाणिक मनीस ह्या दोनांकी सांगात काम करचे प्रयत्न एक व्हडले दुरक पळयले मग संदर्भ वेळार हांव कोंकणाई करूंक शकता तू सुबीत मात नाही बऱ्या गुणांनी बरयलो ना ना ती दोन गुण म्हजे लागीं नात ह्या रानांत हांव नसून म्हज्या इश्टांक मेळचे तितले बरे गुण म्हजे लागीं आसले जाल्यार खंय आसात म्हजे सखी हाका म्हज्या रावळेराक आपूण हाड रानांत एक सुकणे गायन करूंक लागले ते करतो डपले ला 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 आमची जोडी पळून चंद्री संतोषान दुका गळयता ह्या रानाची फुलां लजेवंक लागल्या तांच्या दोळ्यांनी दिसता ह्या तरणाट्या चेडवान आपल्या प्रेमी संगीताचे ते मिलन आणि त्या मिलनात ती अवकाळ कोण होगोशी किंवा दूर गडी आणि ती दुका आहा ये रावळे राखे रानांत एक सुकणे गायन करूंक लागले जाग जाताना मुखार पडलो व्यक्ती कोण असून पुरो आता किती पोकरी फोन करनायलाय या रानांत आणि कोणाक तुझ्या फासान गेलाय एक सोबीत चेडू एक सोबाय जातल्या चलाचे मोगाड पडटा हा आणि सांगता ऐक
पोटाकडचे गोलची थोडे करताय या रानात एक नाटक अभ्यास करताय अरे 30च्या लग्नासाठी त्यांचे नाटक करून सांगतात त्या पगडांच्याकडून देवपूत कडे असतो हेड्डा मिळेल हेड्डा ताका दिलो पिरामिसाचो पात्र तो ताचो पात्र सोर बोल्या भितर रिपलो वसून वसून म्हज्या हाताक मेळ जायची हांवें ताच्या तकली वयर गाडवाची गोष्टी बसयली ताची सर्दी येताना तो सीधा वेतेर रिपलो गाडवाची तकली आयलो मनशाक पळोवन ताचे इश्ट पुरा धिक्कापाल जावन धांवले तितल्यार त्या सुंदर टेटाळी एक जाग जाली पळयतना मुखार मेळिल्लो व्यक्ती कोण तोच गाडवा तकलेचो बेस जालो म्हज्या कित्याक बुदवन तूं आसाय आनी तो आतेन्साचो तरणाटो तो म्हणलो हा तेय काम हांवें केलं ताचे प्रेमी थंयच तेचा देगेर न्हिदल्ले ताका जाग जाताच पयले तेंच दिश्टीक पडटले कोण घेते आमी लिपया ओ अळे तोच आतेन्साचो तरणाटो चली हीच तू तो चलो हो नाही ने कितें या आमी आडो चलून पळया ह्या पर्यंत तुका बेस्तेले मात आनी मुखार कोयर प्रास कीट तू म्हाका तुवें म्हज्या लायसनाचे खून केल्याय बहुशा सूर्य लेगून ताची निस्ता सोडीत आनी ती सासोना पयस जायत पूण हांव न्हिदून असल्या वेळार म्हजो प्रेमी लायझांडर म्हाका सांडून वेतलो ते हांव बिलकुल पात येवची ना तो म्हाका सांडून वेसोना तुवेंच ताची खून केलाय न्ही आळे तुझे तोंड पळयतना कळटा तू खुनीगार तुजी असली उतरां म्हजे काळीज कोंकून आसा तुवें म्हाका जिवेंस मारलाय अळे पूण तुजे ते तोंड आनी कितें केतर बरें प्रकाश मागता हाका आनी लायझांडरा कसलो संबंध डेमिट्रियस तो खंय आसा म्हाका तो जाय तो खंय आसा म्हूण कळीत आसलें जाल्यार ताचे मोडे हांव सुन्यांक घालतो आसलो सुन्या निकाल सांगत हांव एका असलीचे संयम तू बारकिताय तुवेंच ताची खून केलाय न्ही तो जागो आसतना तुवें ताका लागाड काडलाय गी वा तो न्हिदून असल्या वेळार तुजी पाती आनी फळकत हांवें ताका लागाड काडूंक ना तो जिवंत आसा म्हणून हांव खात्रेर सांगता तर तू जिवंत आसा बरें भलायकेंत आसा हात सोड विसरता सांग म्हाका तू विशयी तुका कळीत केलो जाल्यार तुजे दान म्हाका कितें मेळ्ळां आनी मुखार केन्नाच तुका पळोवची ना म्हणलें उतर तुज्या ह्या हाग्याच्या इश्टागतींतल्यान हांव पयस वेता वास या मोर आनी मुखार केन्नाच म्हाका मेळ्ळा नाका हरमिया राव हरमिया हरमिया हाका कित्याक कसोलय राग हाचो राग इतलोय चडला हाका आतां समजोवचें व्यर्थ हांव तितके विराम घेता म्हजे मोती सुबाय तिको न जाय कितें केले पक तुवें कितें केले त्या मुक्त प्रेमीच्या नाका म्हणून तुवें रोस घालय छे निज प्रेमीक तुवें द्रोही तसो केलय न्ही तुवें सूख केले हातून म्हणजे सुख ना एकामेकाच्या घरचे ते विधीचे लक्ष अरे वाऱ्याच्या की वेगान वच आणि ते वंचित आतेन्साचे ते हेलेन ताका सोदून हाड हांवें डेमेट्रियसाच्या नाका म्हणून त्या फुलाचो रोस घाली जाय वच बेगीन वच आळे भायर सरलो तीराच्या की चड वेगान येतलो
जाग जाताना हसो मोगा ताप सोडू आणि ते हेलेनेस जाऊन दिहाचे तापाचे वकात वो पक्का ही गेला. राया अळे हेलेना खटला सीधा आणला अत्यंत तो अभाग्य चरको तू यायला सांगाता आम्ही आता आमचो मोगा खेळ पळवूया माका असली दृश्य पळवूची म्हणजे भारी खुशी. या आम्ही आडूच जाऊया. तुझ्या डोळ्यांक पडले डोळ्यात देऊनचे दुकानी केदाळे व्यंग्यात असा ना हेलेना ही सर्व तू फोट म्हणून कशे पाती येले. आहा तू जो मोग हांव जाणा वडोल पर्यंत हार्मियासो मोग तू करनासलोय ताचे बगात रावोंक सै सकानातलोय. आता म्हजे लागी मोगा बेक मागताय तुवें हार्मिया केल्ली ती प्रतिज्ञा मोगा प्रतिज्ञा ते तू सर विसरून आता म्हज्या फाटल्यान येताय. तू जो मोग हांव पाती ना असं मोग करताना म्हजी मोतस्ती मी तर ना केल्ली ताका आता सांगता नाही तशेंच डेमेट्रियस तुझो मोग कर ना हेलेना ह्या हार्मियासो मोग करता माका सो मोग सांगा राव ते हेलेना सबाईची बावली देवी पुनवेसो सण दिव्यांचो उस्वार तुझे हे डोळे हांव कंचक सरी करू विकून फुटून काय दिलेल्या जास्त फळावून तुझी कळ आहा तुझी ती बोल तुझे ते गाल सबाईची बावली तुझ्या हातात जाऊन मोग घ्या. हायो तू रात्रीस तुमच्या दोघांच्या कोकणा खाऊच मेळली गी तुमका इल्लो तरी गौरव असलो तर तुम्ही या रीतीन म्हाका तुकलायते ना. आता मुझे लगी मोगासो नाटक करतात नाणे तसे वापरतात बावली म्हणून वर्णितात ना हा तुमच्या मनोरंजनाची वस्तू नाही. कठोर काल जसं जाई नका डेमेट्रियस तू हार्मियासो मोग करताय ते हांव जाणा ताच्या मोगाक हांव स्पर्धीक नाही. त्या हार्मिया बदला या हेलेनाक म्हाका दी मोरतापर्यंत हांव तो सो मोग करता. छी नीच विरोधी सहित असली उतरा उलोवची नात. लायझांडर तुझे हरमी आ तुकास असू माका नाका आधी हांव तसो मोग करतलो आता हांव पाटी आयला हेलेनाच्या काळजात आणि म्हज्या मोगाचो वास धरीस. हेलेना हे सर्व नीज नाही ताका पातया नका. लायझांडर तुका आमच्या मोगा विशीं कितेंच कळीत ना तू आमचे मोदे ये नाका तर हाचे महत्व बांदिशे पडा. अरे तुझे प्रेयसी ते येते असा ज्ञान करती तुला किती सिरी सांगितलं घडी तू मका सोडून गेलो इतलो कठोर तू किती झालो लायझेंडराची कसिच्चा हे सुंदर हेलेन आकाशाच्या सर्व नक्षत्र प्रास सोबायचे नक्षत्र म्हणजे हेलेन आणि त्याचे सोबीत डोळे ते असो माका सोतून तू कित्याक आयले तुका सांडून आयला म्हणल्या उपरांत हांव तुजो द्वेष करता म्हणून तितलें समजना तुका. तुझ्या काळजात तू उतरवले नाही खंडित उलय नाही आणले ही ते गाय मिळून मुजी मस्किरो करतात आणि ते गायनी मिळून बंदुलो नाटक हो. आता म्हाका स्पष्ट झाले महापापी गती अर्मिया तूही यांच्या संगता मिळलाय विसरले गी त्या शाळेच्या दिसांनी पासेरिले आम्ही ते दिस बाळपणाचे दिस ते विसरून तू हांच्या संगी मिळून आता तुझे इष्टीने तू पयस उडयताय. हरमिया सांग या लायझांडराक मोच्या पाटल्यान धाड मोच्या सगळ्याची वर्णन करून तू हे सांगले मो आणि हो डेमेट्रियस आता उठून सोबयाची बावली म्हणून वर्णिता एदोळवर एक द्वेषी केल्या म्हाका असो हो पयसिता कित्याक तुमच्या खेळांत म्हाका शिरकोन म्हजी निंदा कर तुमका कितें लागत हे सर कितें म्हाका इतकी समजना. आसो दी तू जो नाटक मुखारसी तुझ्या त्या डोळ्यांत हांव नकली दुका हाडय हांचे संगी मेळून डोळे मिटकून हसप सुकू म्हजी हांवे आंगातून वसा जाय नाक जाल्यार मोरा जाय.
हेलेना म्हाका सोन वसा नाका हांव तुजे लागीं माफी मागता तुमचं म्हणजे सर्वस्व हेलेना म्हज्या काळजाचेर हात दवरून सांगता हांव तुजो मोग करता ताचे वयनी सर हांव तुजो मोग करता हेलेना तशें तर मुखार ये आमी एकामेकाक झुजया आनी इत्यार्थ करया तशें तर ये नाका लायझंडर तो तुझो जीव काडीत नाका मुझे तोंड पयसर नटन करून तू मुझे तोंड सुकारी मारसो नाही मुझे लागीं झुजाक तयार जा ए रानवटी दुकरा मुझे तोंड पयसर नातल्यार तुका दिवडा कन्नुडेल बरी कन्नुडे मोवाल काळज असो तू इतलो कठोर कित्याक जालाय लायझंडर कित्याक जालाय हांव तुजो कोणूच न्ही म्हज्या वाट्याक तू वीक बरली वाटली ए डेमेट्रियस हांवें उतार दिला आनी हे उतार हांव पाळटा तुझे उतर हांव पाटी वचना तशें तर हांवें ताका मारीचे वा ताका लागाड काडीचे हाचे वरली सोड तू कितें करूंक शकताय तू म्हजो द्वेष करताय कित्याक कितें जालां तुका वय हांव तुजो द्वेष करता आनी मुखार केदींसून तुका पळोवंक अपेक्षी ना हे विशीं दुबाव नाका भरवसोय दवरी नाका म्हजो मोग आतां हेलेना वयर सटला अयो घडीगांनी तुवें म्हज्या लायझंडराक माफ केलाय ओहो कसले संबोधन बाजारी तू तुझ्या त्या जिभेंत मोगाची उतरां उलोवंक तू योग्य नाही तू वायट जालोस हे म्हाका इतले कित्याक द्वेषिता अळे तुका आनी म्हाका सरिस्ते ना आर्मिया वो पाटी नाका अळे हाका म्हाका दुकानातल्या आच्या पहिले म्हजे संयम अशें बिगडले ना आच्या बरी जगडे करूंक म्हाका योग्यताय ना आनी पसंदी ना हांव म्हजी सूख पुरोवपून पल्यान सातेन साकपाटी वेताली येदोळ वरे घेवन म्हजी मोत तिरार नातली मूर्ख जाल्ली वॉस आडयतात कोण तुका हांव म्हजे पिशा खाली सांगा सोडून वेता तुजे पिशे खालीच काय सोडून वेताय लायझंडर सरशी ना म्हज्या डेमेट्रियस सरशी तू बिये ना केले ना हे तुका कितेंच करचें ना ताचे धांवन कोणाक लुकसाण जावचें आक्का राग आयल्यार हे मारी इस्कोलाच्या दिसात हांव अशेंच जगड्यान यासो हात एक हेळिल्लो मोठवे जाल्यार कितें जालें क्रूरी महाक्रूरी मोठवे अळे हो एक सोप सोडल्यार आच्या तोंडात दुसरी उतरां येनात तू म्हाका अशें कित्याक खणकिताय तुम्ही कित्याक गोगोसरावल्यात तुमचे तावन जायना जाल्यार सांगा हा सगळा हाचार हांव सोडिता सोड म्हाका हेलेनाक ताच्या वांट्याक सोडा ताची पार्ट घे नाकात ताचे वयर मोग व्यक्त कर नाका ताचे वयर मोग व्यक्त केल्यार तुम्ही हाच्या मोल पाणीचे पडा धैर्य असल्यार मुखार या म्हाका न्यायला ना काडोवचे कोण म्हणून हांव पळयता हांव पाटल्यान येवंक ना सांगात त्या सायलो हो त्या काळी जाग्याक ये आज तू जातले एक सांग या तू कोण म्हणून पळया हाड तुझी तलवार या तू आता धावा नका या सर्व वेगळ्यांतून स्वीकारात तुजेर म्हाका विश्वास ना एक खिणा सोय विश्वास ना तुझ्या सावासान रावंक म्हाका पसंदी ना तुजो पाय चोरक जगणे करच्यान आनी म्हजो पाय दावून वेचान हे किती उलयता ते म्हाका समजना सर्व गोंधळ हांव सगळी गोंधळान बुडल्या लायझंडर लायझंडर खंय गेलो तू लायझंडर इथे फौजीत गेले तुवे साला आणि चुकी तुवे गेले हो चुकून जाल्लो की या कुशालपणा खातीर गेले मुझे तो चूक जाली राया अतिशय नसता जावन तुम्ही त्या वक्तीची वळख तरी तुमी सांगले पूण हांव चुकून दुसऱ्याक रोस घालो पूण हांचे जावन भरपूर मनोरंजन जालें आसून दी एका तराचो संतोषाचो खेळ हो तुवें पळयलें न्ही ह्या प्रेमिकांनी सोदचो झुजूंक जागो वस तुर्तान वस आनी तो लायझंडर ताच्या नाका मुळान हो आंकवार फुलाचो रोस लाय हो रोस ओडूलच्या फुलाच्या रोसाच्या प्रभावाक प्रतिरोध जावन आसा हो रोस घाल्लो सो ताका ताचो आदलो उडास पाटी येतलो परत्याकातल्या मोगाक पाटी वेतलो वस तुर्तान हे काम कर आळे भायर सरलो
तुर्तान हे काम हांव करतलो. क्षमा करता. भूमी सगळ्या निधेन पिकल्या. मोग करणारा आपापलं मोग विसरून दुसऱ्या लोका सपना केल्यात. हा आणि आता हा मुझे काम क्षमा करता. हांगा असा अंकुर फुलाचो रोस हो ताका घालतलो आणि त्याच्या मोगा संसाराक फाटी हाडतलो. उठल्या तक्षण तुका तुझ्या प्रेमीचे दर्शन जाऊ. विषय प्रेमीक विषय प्रेमी लागू. हांवें केले काम सारखे जाले म्हूण चिंता. म्हाकाय न्हीद येता. म्हाकाय न्हीदची.
पडली तुझे बांगराळे खेस हाव सोबत हा तुमची हाता भोंडी केली हा इल्लेशे गायन ऐकवीत वय वय संगीतात आहे म्हाका भारी आवड आसा रानपापडाचे संगीत आम्ही सुरू करूया रानपाकूड तू कितें गावगा शिताय म्हाका बातेर म्हळ्यार जिवाची गांठ बरें सुकले आनी ताचे सांगता सोनियाची पेंड असल्यार आनी की बरें आनी म्हाका सुकें तळ म्हळ्यार भारी सावड ताचे सांगता बैसणे असल्यार ताची मजाच वेगळी तशेंच तयार करूया हांगा ये मोगा तुजी तकली म्हज्या उचक्यार दवर आमी मोगा संवसारा वचोया कोण थंय कोणी असल्यार हांगा तावन पयस आसा हो आमचो मोगा आसो वेळ जशे भानाची वाल पोपळांच्या माडीक चिटकल्ले बरी दाकाच्या वालीक चिटकले बरी ये तू गट तुझ्या बावल्याने धर्म मोगाचो शिवर वतलो आम्ही मोगा संसारा वचोया तिची परिस्थिती पळून बेजार दिसता ते भ्रमलो करसतना म्हाका तो चेरको मेळ्ळो ताका हांवें पाटी म्हज्या साकेसाशीन धाडल्या आनी आतां तुका हांव पाटी तुज्या संवसाराक आपूण हाडटलो इश्टापाक राया पयले म्हज्या राणयेक मुक्त कर ताचे उपरांत त्या तरणाट्याचो मुकामोळ काड पहिलेचे दीस तुका फाटियो पहिलो तो संसारीचो फाटियो जागे जा टायटानिया जागे जा हा विचित्र स्वप्नात हांव गाडवा समोग करतली हळे स्वप्नान तुवें मोग केल्लो हांगासर आसा शी हाचे तोंड पळयतना वोंको येता हाचो हांवें मोग केल्लो हे पुरा घडले कशे पळे तुझो मोग करणार कितलो सोबीत आसा पळे कोण ते संगीत वाजया त्या संगीताच्या नादान म्हजे राणये घडले सपान पुरा विसरून सोडू आम्ही परत्याक एक जाऊया फाल्यां 30 दिसाच्या रावल्यार राखोसूंक आसा ताच्या लग्नात आम्ही वांटेली जावंक आसा ताका बरें मागूंक आसा या तयार बरें येदोळ घडले सर्व आमी विसरून सोडया आनी नवे जिविता कुशीन मेटाक हाडया वेदी म्हजी सर्दी येतो ना आपो विसरू नाकात आपया हांव खंडीत येतलो अरे मुझे पंचवण मुझ्या मोगाचे तिसबी मुझ्या अति सुंदर तिसबी पीटर क्विन्स काय आसा या कलायगर साऊट सुतारीस नग म्हाका देवानच राखजे म्हाका एकला खाना तितून सोडून खंय धांवून गेला पटीन खंयचे हांवें तरी कसले विचित्र सपन पळयले असो अर्थ असो म्हूण सांगून त्या देवाक लेगून साथ जावचे ना आनी ह्या सपना विशीं समजून करचो घडा वचय हांव उसळ आसलो म्हूण कोणाक सांगचें म्हाका बगले हांव आसलो पूण हांव न्हय हांव आसलो मनशाचे सपना असले दोळे पळोवनी नेडा मनशाचे कान
असल्या सपनाविषयी ऐकून येणार ते किती जाऊ या सपनाविषयी कविता बरे म्हणून फिनसाला की विचारता आणि ताका बटमाची सपन म्हणून नाव दवरता कित्याक म्हळ्यार ताका ताळ मूळ ना आणि ते राया मुखार वाचता नाटकाची अकरेची सीन असताना हा तवळच वाचता हा नाटकाची अकरेची सीन तीच मी मरताने हा तवळच वाचता वा ताका एक बरो ताळो घालून गायता ताळ मोळ नाचतले बटमाचे सपन ताळ मोळ नाचतले बटमाचे सपन ताळ मोळ नाचतले बटमाचे खापोनाडा फेस्ताचो समारंभ म्हाका समरूंक आसा ये राणी आमी दोंगर चडया हांगा न्हिदिल्ली ही कोण राण मुनीस वा राक्षस तुझो इष्ट ही कैसा सब पड़े तुझे दो हरमिया ओ लाइसेंडर फेस्त आचार सुचाक विग्युटल्यांत आसतली आमी येणे येता ते कळून आमच्या लग्नाक बरें मागोंक ती हांगा आयल्यांत आसतली ते आसूं फिलोशेफ आज हरमियान ताची विंचोन कळोवंक अकरेसो दीस आज तिणे तिचो निचव सांगोक आसा वय राया आजच तिका निमाणो दीस तिचो निचव सांगू कोणते कोंब वाजोवन आमकां उठया आनी कित्याक हांव भायर येवं बरें बरें सा व्हॅलेंटिनाच्या दिसा रान मनजाती आपापले जिन्या सांगाती विंचून काडटात खंय सा व्हॅलेंटिनाचो दीस जावन साबार म्हयनेच जाल्या रे तुमी अशे ह्या रानाक येवन रान मनजाती बरी तुमच्या तुमच्या जिन्या सांगाती विंचून काडला आमकां बक्षी राया हे दयाकर न्हू उठा तुमच्या मध्ये द्वेष आसा ते हांव जाणा उजो आनी तेले सांगाता घाल्यार चड जावं सो उजोच तशेंच तुम्ही सांगत असल्यार तुमच्या मध्ये चडसो द्वेषच तरी हे सर्व विसरून तुम्ही हांगा सांगता न्हिदिल्ल्याचो अर्थ कितें कळीत ना राया हांव आर्मी संगी आतेनसून धांवन आयिल्लो धांवन वचून लग्न जावन संशय उद्देश जावन आसलो आनी रानाक दवरची खबर हेलेनान म्हाका दिल्ली आनी रागान हांव पांची पाट धन रानाक धांवन आयिल्लो हेलेनी म्हज्या फाटल्यान आयिल्ले केदाळ ती सकत कळीत ना हरमिया वयलो मो बर्फावरी कडून गेलो ल्हानतावणीच मेसवली ती सोमो किनानी निष्प्रयोजकून बघू राया हरमिया पहिले हेलेनाक हांवें मोगाची भास दिली म्हजे काळीज सोमो ह्या सुंदर हेलेनाक मार म्हज्या सगळ्या जिवितांत हांव ह्या हेलेन संगीत रावंक आशिल्लो तसोच मोग करूंक आशिल्लो मोगाल मोग करणारा अदृश्टान आमकां हांगा हाडला आनी आमकां सगळ्यांक सांगत घाला आतां चोर तो दीस संपलो नाटल्यार तुमची पुरा काणी हांव हांगात आयकत आसलो या आनी आमकां पोंटे घोसोंक जावचें ना आमी आतेन्साक फाटी वचोया आतेन्साक फाटी वचून संजेच्या पवित्र वेळार आमी तिनी जोडी सांगाताक काजर जावया फिलेश्रेट हांगा घडिल्ली संगत इतिहासाक तिळसोवची तुजी जबाबदारी सयत राया एही पालिता
घडले किती पयसले दोंगरा बरी अस्पस दिसते असं दोंगरावयर दुरी मांडल्या दुरी नितळ जाऊन हटान दोंगस बसती असं होय म्हाकाय तशेंच दोंगरावयली दुरी नितळ जाल्ले बरी म्हजो डेमेट्रियस दिसते आसा वाटेर पडल्यावर राणे बरी ते म्हजेंगी वा हेरांचेगी म्हणून आनी की परतूंक हांव सकोना ही सगळी नीस घे आम्ही न्हिदून आसल्या आणि राय TCS येऊन आमकां ताचे रावळेर कावून दिले हेर सगळी तुमकां नीस म्हूण बघताली वय राय TCS आनी राणी हिपोलिटाय आसली वय संजय रावळेरा घेऊन रायन आज्ञाय दिल्या तर दुबावच ना आम्ही सर्व जागीच आसा या आम्ही तांच्या फाटल्यान वचूया अजी खबरच ना रानांत गडी घरनी या माट करतले आणि उचलून वेला असतले बोट मेहनत आमचं नाटकच पाठ जाता नाटक हो नासतं नाटक करून साथ दिसना सगळे आतेन शहरान पिरामिड पात्रात ताका सोडल्यार दुसरो मेळचो ना राघवच्या सर्वांपैकी प्रास्तो तू हुशार होय कितलो गटमुट आसलो आणि कितले सोबीन गायन गायता तो इष्टनो राय ताचे रेस्पेर मुक्तून त्या बाळांतल्यान भायर येते आसा ताचे संगत आनी दोन जोड्याचे काम जाले आनी आमी नाटक मुखार सिनांतल्यान आमी सुखीदार जाता आनी हांव मनाक वळख जाता हो गडबडी बॉटम खंय गेला आज आमकां बरें कर्नाटक कर बरी कमाय वयत आसले बरें करून पात्र केल्यार राय खंडीत चड दुडू दितो बॉटम हे पटिंगानो खंय गेलात तुम्ही म्हाका थंय रानांत सोडून कित्याक कोण जावल्यात 3 कासांचे अरे बॉटम आम्ही अदृष्टवंत आमचो बॉटम पाठी आयला आमचा बॉटम पाठी आयला इष्टानो थोडं अद्भुत संगती तुमकां सांगचे जाल्यात पूण ते कित्याक म्हूण आतां मात विसरी नाकात आनी हांव म्हजो बापोयचो पूत जाल्यार ते कित्याक म्हूण आतां सांगचो ना जाल्यार ते कितें घडलें म्हूण हांव तुमकां सुरवेर तावन अखेर पर्यंत सांगतलो ते कितें घडलें म्हळ्यार काले सांगया बॉटम पळय हांवें तोंड उक्तें केलेंच जालें म्हजी उतरां आयकून तुमी वर्णन करूंक जाय हे कितेंय आसूं राय आतां ताचें जेवण संपयतलो तुमची नाटकाची नेसण नेसा तयार करा वेळ पार करचो नाका वेगी वेगी या वेगी वेगी मोतींत मोग वाडिल्ल्या तितलीच भ्रांत वाडटा मोगाचे पिशे पण सरता आनी ह्याच पिशा मोगांत त्या हेलेनाची सड आनी सड सोबाय देखता एकलो पिसो मोगी ह्या मोगांत मोग करणाराक मोगाच्या भ्रमेंत बोली आसवेल दिसचे कितले सुलभ पूण तांचो रातीचो अणभव रातीची मोगाची काणी सकाळी एक कसले कंचा
सगळी भ्रांतीच्या प्रभावाक ओळख झाल्या बरी कितेकी घडला विचित्र तरी उल्हास बरी दिसता अरे ती येऊनच असत संतसाच्या आम्हाला ती असत जोड्यांक सदांच सुखला भू तुमचं एकामेकाचं मोग तुमच्या काळजान तीर राहू तुमकांय सुखला गोराया या रात जाऊन जाता आणि 3 घंटे आमका मनोरंजनान करसूक आसा आज आमी खंयची कार्यक्रम पळोवया हांची विसवण आमकां करूंक आसा 3 घंट्याचो लांब नाटक पळोवया की या दुसरी वेगवेगळी कार्यक्रम पळोवया काय आसा आमचो मनोरंजनाचो व्यवस्थापक फिलस्ट्रेटाक आपण हाडा हजारा सराया फिलस्ट्रेट आज संजेच्या कार्यक्रमाक कसली कार्यक्रम तयार झाल्या काही नाटक नाच वा संगीत सांज बरे मनोरंजन जाय ना कुडी भितर आळसाय बरत आणि निधी येत आयच्या संजेच्या प्रयोगाक तयार झाली कार्यक्रमाची पट्टी हांगा आसा तुमका बरे दिसले तुम्ही विंशेता पाताळाच्या राक्षस संगी हरकुलासाची मोगाची लदीन सुंदरी संगी अत्यंसाच्या नापुंसकाचे गायन छे हे नाका हरकुलासाची कहाणी मुझ्या मोग करणारा कवे पहिल्यांच सांगून झाल्या थोडासा दिसा आधी भीक मागून सरल्या थोडा विद्वांसाचे शोक उलाव छे छे या लग्नाच्या संदर्भात हे सर उचित नाही पिरामिस आणि 30 बीची मोका कहाणी दुकाळ हास्य नाटक फिलस्ट्रेट ओ नाटक हम पळोवंक आशेता ओ नाटक एक ना करया हांवें पळयला नाटकांत भोव मोठो नाटक हो नाटक असो सकाळ सांजता की पिकोळ सरला बरी जाता प्रेक्षकांक जिखून दवरंक की कश्ट छे एकदम दुकाळ नाटक पिरामिस ताजो जीव सोडटा हे दृश्य पळयतना रड्या म्हूण बघता हे उपजायस पुरो म्हाका कोणी रडोंक येवंक ना रडचो बदला का पडून पडून हसतालो या नाटकाचे नट कोण कामेली तांच्या व्रतेंत हाताबोटा जोडून जीव वाडयले हे तोडवार एक तांच्या बुदवान काय बार दिन हाडले पुनो कश्टी बडबी ह्या अशिक्षित शिकटणातल्या बुदवंतांनी ह्या नाटकांत तांकां कष्टावणी मेतें तर हो नाटक तुमच्या लग्नाक तयार केला तर हो नाटक पळोवंक आशेता हो नाटक ना कराया तुमच्या अंतस्तक सांगलो नाटक नाही हो हांवें पळयला असलो कीड नाटक प्रयोग हो म्हज्या जिणेंत हांवें पळयलो ना पूण म्हाका हो पळोवंक जाय त्या मुग्धांनी कालत्या कामेल्यांनी म्हज्या खातीर तयार केल्लो नाटक आनी हो नाटक पळयनातल्यान म्हाका समाधान जावचें ना वस त्या पंगडाक आपण हाड स्त्रियानो तुमची बसका स्वीकार करा वो नाटक हो सोसवेता म्हणून तू पात येताय मोदे कुस्कोसो नाटक पळय म्हाका बिलकुल मोडना नाही पालिटा तसे काही घडचे ना तांच्या नटनात काय सारना काय वरते पडना म्हण फिलोस्ट्रेटाने पयलेच सांगूंक ना हांवें अरे तांचो नाटक पळोवच्यान आनी होगायचुच्यात आमी चड उदारी जाता तांणी कडच्या त्या सुखी जावन आमी पाश्चात्याप पावसो एक विनोद दुसरो हांवें गेल्ल्या कडे व्हड पंडितांनी म्हज्या विशयान पयलेंत बरयल्ल्या व्हड भाशणांनी म्हाका जाय ते होगायचिला तरी ह्या कामेल्यांनी तांकां मेळिल्ल्या इल्लेशा वेळान तांच्या इल्लेशी बुदवंताय करसून हो नाटक तयार केला हो विनम्रतेन पळोवचो आमचें कर्तव्य तुम्ही ऐकून तयार असल्यार प्रस्तावन तयार आसा येवन वाचून दी तुमची बस का स्वीकार करा
गणेश तिने आणि हांगा सर्वल्या सर म्हज्या प्रेक्षकांनो तुमकां सर्वांक स्वागत सुस्वागत. तुमकां हांवें कितें दिवचें म्हळ्यार आज हांवें आनी म्हज्या इश्टांनी सरून एक नाटक तयार केला. ह्या नाटकाचें नांव पिरामिसाचे मोगी तिसबी. आणि तिसबीच्या क्रूर मरणाक संबंध जाल्लो एक अति दुकाळ सुंदर अद्भुत नाटक तुमच्या मुखार सादर करता. तू कोण या म्हणत मागीर तू वसता आणि एक विषय तुमकां कळोवंक आश येता कित्याक म्हळ्यार तुमकां आमी ह्या नाटकांत संतोष दिना जाल्यार आमची चूक जाता. नाटक करचे पयलेच तुमचे कडेन माफ मागता. तुमची मनां दुखोवंक आमी येवंक ना. आमचो उद्देश आमची मुक्त प्रदर्शनां तुमच्या मुखार धरून होच आमचो हेतू. तुमचो वेळपाड करच्याक न्ही आनी हो नाटक पळोवन पश्चाताप पावच्याक न्ही. कोणीय जल्मताना नट जायना. शिकून अभिनय कर जे कितें तुमकां आमी दिवे ते आमी दितले. आता या नाटकांत कोण खंयचो पात्र करता म्हणून मोठ्यान तिळसूंक आश येता. आता येता आमचो नाटकाचो मुखेल नायक निक बॉटम. हो या नाटकांत पिरामिसाचो पात्र करता. तुका सांगू सांगलें आणि दुसरो जावन आसा बँडकार फ्लूट. हो या नाटकांत मुखेली नायकी नटी जावन सुरा सुंदर रांगी तिसबीचो पात्र करता. आणि आता येवचो अनेकलो पात्रधारी कलाईकार टॉम स्नाउट. वणोदीचो पात्र करता. आणि आता अनेक येवचो पात्रधारी कार्पेंटर स्नग. हो या नाटकांत शिवाचो पात्र करता. आता सुरदत आणि म्हजी ओळख सांगता. आणि हांव पीटर क्विन्स या नाटकाचो निर्देशक आणि बरयणार आणि संगीतकार. हांव आनी तूं संद्रोचो पात्र करता. आता सुरू जाता तुमचो नाटक पिरामिसाचे मोगी तिसबी. पळया संतोष बाबा. अरे उनुत मी दिसे तुझो पात्र उनुत तुझो पात्र. प्रेक्षकांनो प्रेक्षकांनो आमच्या नाटकांत येता एक वणोद. स्नाउट नांवाचो ही वणोद जावन आसा. ह्या मोग करणाऱ्यांनी ह्या वणोदीच्या इवशीन आनी तिवशीन रावून एकामेका पुसपुसून उलोवचे. हेने तिसबी हेने पिरामिस तांची मोगाची गुटाची उतरां ह्या वणोदीच्या बुराकांतल्यान आशार भाशार जातात. पळया हांवें पळयल्या पैकी अति हुशार आणि बडबडीत वणोदी. हे काळोखा काळी आरंगार परसळच्या काळोखा. दीस संपला तक्षण सुकाय नासतना येताय तू सदाय. हे काळोखा मुझे तिसबी खंय आसा. मुझे तिसबी म्हाका दिले उतर ते विसरला. हे काळोखा
ही वनोद मुझ्या मोगाची वनोद ताच्या बापायच्या आणि मुझ्या घरच्या मध्ये उभारली ही वनोद तुझो पुराक म्हाका दाखय तुझो वनोदीचो पुराक म्हाका दाखय त्या ल्हानशा जडेलांतल्यान दिवशी नाव दिश घालतलो आनी म्हज्या मोग करणाराक हांव पळयतलो देव बरें करूं म्हज्या मोगाचे वनोद तुझ्या ह्या उपकाराक देव तुका सदांच राखूं हे कितें पळोवन आसा हांव भिकर दिश्ट म्हजो जीवच कामती आसा म्हजो जीवच कामती आसा कितें घटन घडलां हांगा कितें घटन घडलां हांगा तिशीर म्हजें तिसबीचें रूप ना तिशीर म्हजें तिसबीचें रूप ना हे वनोद तुज्या वनोदी थावन आज म्हाका संतोष लाभना तुज्या हर एक पातोर म्हाका वंचन करनीस आसा हे वनोद तुजेर हांव शिराप घालता तुझे शिराप घालता शिराप पडू तुझे त्या वणती उलोवची सकत असताना ताणे एका पाटी शिराप घालीच आमच्या मध्ये हात रावलाय आम्ही मुझे या वंटाने या वंटीचा पत्र चुंबन दिला साहित्य बोटी या वंटीच्या पत्रात मुझ्या या वंटाचा रागत म्हणला हा तळो एक ऐकून आसा म्हाका त्या कुशीन तळो एक ऐकून आसा म्हाका त्या कुशीन तीण पळयता मुझे मोगाचे दिसपी म्हाका दिसतले मुझे मोगाचे दिसपी म्हाका दिसतले दिसपी दिसपी म्हजो मोग करणार असो ताळो जावेत कितें हांवच तो तुजो मोग करणार सदांच तुजो मोगी हांव तुजो पिरामीस आम्ही तशेंच जीव जाणटा पर्यंत तुजो मोग करता हांवें करचो प्रस तुजो मोग हेर कोणच ह्या संवसारांत करचे ना ह्या संवसाराचा सर्व मोग करणारा प्रासड मोग हांव तुजो करता ह्या दुश्ट उडोदे मुखांत त्या ल्हानशा जरणांतल्यान म्हाका एक दी म्हाका एक गोडशें चुंबन दी म्हजें चुंबन तुजे थंय पावना म्हजें चुंबन ह्या पात्राचेर येता तक्षण तक्षण तूं म्हाका त्या निन्नीच्या समाधीचेर मेळशी निन्नीच्या रेसेबा नाही नासची तक्षण तूं म्हाका नाही नाश्ते समाधीचेर मेळशी मोरूया वांचू हांव तुर्तान थंयसर येतली म्हज्या मोगा थंयसर मेळया म्हणून दिसो पात मुजांग संपता अशें अशें म्हजो पात संपोवन हांव आतां वेदी फाटल्यान येता वेगळे कर वणत आता सकला गेली
नसेल यानो भिया नाकात हांव जाणा ल्हान उंदीर धांवल्यार तुमच्या पाटींतल्यान घाम देंवता आतां शिव आयले म्हणून घाडा घाडा करून काम पानाक येता कित्याक म्हळ्यार शिव दुसरो कोणूच न्ही हांव स्नाग्ग नांवाचो आचारी हांवें नेसिल्लें शिवाचें नेसाण मात्र नीज शिव न्ही देखून भिये नाकात हो लॅम्पाव आणि हे बोले संद्राचे प्रतीक ओ सगळं संद्र की अर्ध संद्र हो लॅम्पाव आणि हे बोले संद्राचे प्रतीक आणि हांव संद्रा भितरलो मनीस या संद्राचेर म्हाका तात चारू दिला हो जाग वचून आमी दुसऱ्याडे वचून जाय तशें करूंक जाय नाही पालिता गावरावा पुणी यांचो नाटक आमी पळयचें पडटा ए चंदा मामा तूं मुखारशी हांवें सांगचे इतलेंच हो लॅम्पाव हे बोले संद्राचे प्रतीक आणि हे लॅम्पाव हे बोले हे मुझे बोले समाधी नाही नसती समाधी आमचे वयर तुझ्या किरणाची दयाळाय फान तुझ्या या किरणारी म्हज्या मोगाच्या तिसबीची मुखामळ म्हाका स्पश्ट रितीन दाखय राव 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 हे किती पडेल असा हांव बेकर दिश्ट तुझा जीवच कापते असा हे वस्तूर हे वयले वस्तूर हाची रक्ताची कथा हे म्हज्या मोगीचे हे म्हज्या तिसबीचे
ये देव देवीनो कित्याक तुमका राग मुझे याराना जितनी क्रूरता कित्याक मुजोई जीव करा मकाई नाश करा मुजोई लकड करा तीव्र मोगांत मोगी मरतना व मोगी पयस जाताना एका मनशाक आचापरा चड दूख जावची ना हे प्रकृती कित्याक तुवें रचलाय त्या शिवा कित्याक तुवें त्या शिवा कितले क्रूर रितीन केलाय मुजे खातीर वाचल्या मुझे काळी जिकल्या हांवें वेचवल्या त्या सोबीत हाकरशी चिडवाक कित्याक तुवें शिवाच्या तोंडात घाले ते नासतना हांव ना म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभले अति सुंदर चेडू ते म्हज्या तोंडा खंयची दुकां वाळू ती दुकां म्हजी अकरेची दुकां जावं हे हातांत म्हज्या फालये म्हज्या काळजा भितर रीक रीक काळी शीन काळजात रगत सय हांव मरता हांव मरता हांव मरता हांव मेलो बाटा म्हणताचो पात्र कितलो बरो गेलो म्हज्या दोळांत दुकां आयली अळे म्हजो आत्मा वयर अंतराळो बन गेलो अळे म्हजो आत्मा वयर अंतराळो बन गेलो हे सूर्या तुजो धाव चढय हे चंद्रा तुजो धाव थांबय हे हातात म्हज्या भलये म्हज्या काळजा भितर री हांव मेलो हांव मेलो हांव परत्यान मेलो इस्पी येऊन त्याच्या मोगीक स्वच्छ पहिल्यान तू काळोख माया झालो मू आता ताणी या काळोखार कशे सोदतेले संद्रे मायाक जाल्यार कितें जालें नेके त्रासात न्ही नेकेद्राच्या उजवाडाक सोदून दी पिरामिस निदलाय तू कित्याक माव ओ म्हज्या मोगा सुकणे उठ उलय कित्याक माव मेलाय मेलाय तू मेलाय तू म्हज्या सोबीत तुलाच्या सल्या तू मातेर भितर पावलाय तू माते भितर पावलाय म्हज्या गुलाबाच्या पाकल्या म्हज्या गुलाबाच्या पाकल्या म्हज्या दाळम्याच्या फळा म्हज्या दाळम्याच्या फळा म्हज्या दासमीच्या गाला म्हज्या दासमीच्या गाला हे सर्व बाण गेले सर्व बाण गेले हे सर्व बाण गेले हे सर्व बाण गेले आणि ना सर्व संपले सर्व संपले प्रेमीनो सर्व प्रेमीनो मुझ्या सांगता तुम्ही रुदान करा ओ देवा देवीनो आम्हाला सरे या तुमचे ते दुधासारखे हात या आणि तुमकाच तुम्ही शुद्ध करा आणि मुझ्या तोंडात मुझ्या प्रेमीच्या विश्वासी बलिये मुझ्या प्रेमीच्या विश्वासी बलिये
विदाई 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 इतल्यार नाटक संपलें आणि अख्खेचे गीत आसा रायान अनुमती दिल्यार आमी गितादारी गायता हो नाटक आणखी अखेर जाऊन आली अखेरीचे गीत नाका ने नाका नाका दया करून तुम्ही अखेरीचे गीत गावचे नाका इतल्यांच पुरो क्वीन्स तुका काही बेजार जावना ने बेजार ना आमी कलाकार आमकां बेजारायचे शीर सुना आमी सादे मनीस शिस्तेचे मनीस तान दुख पिडा सोसून आमची कला लोकां मुखार प्रदर्शन तांचे मतीचे बेजाराय पयस कर मतीचे भलायकी बिगडाय नाशे आमी तांकां सांबाळून व्हरता आनी आमचे मतीचे भलायकी बिगडल्यार आमकां तोंदरे ना आमी राय न्ही आमी आडळतेगारी न्ही आमचे जावन कितें जाता तें आमी लोकां मुखार सदार करता तुमी आमचो नाटक पळयलो आमकां वर्त खुशी जालो तुमकां सर्वांक हांव बरें मागता देव बरें करूं प्रेक्षकांनो जर आम्ही तुमकां दुखयला आमकां बक्षी आमकांच आमी तेतवेतल्या आनी तुमकां एक उतर एक सांगता तुमच्या मुखार तुमच्या कृपेन परत्याक आमी तुमच्या मुखार एक बरो प्रदर्शन हाडतल्या आमी तुमकां बरें मागता तुमी आमकां बरें मागा सर्वांकी देव बरी रात दिवं Imanium D'Souza, Kulshekar. Flavia Violet Mascarnes, Kalakul. Elson D'Souza, Permanur. Alban De Silva, Honavar. Vrithadar Alpinto, Bajjodi. जीवन सिद्धी मुंडगोत संदीप मस्करेना शक्तिनगर विन्सन मता एस्किरे प्रीतिका डिसोजा व मंजूर Headline Rebello Bedman. Samuel Gurpur. Jasmine D'Souza व मंजूर Amrin D'Souza शक्तिनगर Sujay Natasha D'Souza Valencia. संगीत आसात केतन कॅस्टलिनो एकडे मुखार रेनॉल्ड लोबो मनीष मेघना तशेंच विदू सर वेस्पिन रावनी गेल्ली आयकन हांगासर मुखार येवचें शिवराम सर अद्भुत रितीन निर्देशन कर सोबीत शेक्सपियर नाटक आज वेदिकाडूंक मिनत घेतलो आसा विदू उच्चेल उजवाड सांबाळून आसा किंगू किंग्सली नजरेत एंजल्स तशेंच आवाज सावंड सुरभी सावंड्स तांचोय आमी उपकार दवरता देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची ही मैन्याळी ही मैन्याळी ही मैन्याळी माची